वी आर वेटिंग फॉर द जुलै. बट जुलैचे प्रिपेरेशन जे आसा पळय न्हू ते आमी आतां पासून सुरू केलां. ऑलरेडी तेंच्यांनी जे वायोलेशन केलां आनी बाकीचें सगळें केलां हे सुप्रीम कोर्टाच्या नदरेक आमी हाडून दितले. मेन वायल इन कोऑर्डिनेशन वीथ द सेंट्रल गव्हर्मेंट जे तांकां आमकां ज्या जाग्यार फायल करपाक जाय त्या डिपार्टमेंटाक तांकां एनओसीज ज्यो आसा पळय न्ही त्यो दिवच्यो न्ही. म्हणजे आयदर ते वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसतली किंवा थंयसर जल संवर्धन मंत्रालय आसतलें ह्या सगळ्यां कडेन आमी फायल करतले की तांकां हाज्या फुडें खंयच्योच एनओसीज ज्यो आसा त्यो दिवच्यो न्ही. ताज्याय कडेन ऑलरेडी MOF कडेन म्हणजे ऑब्जेक्शन MOF वायल्ड लायफ आणि फॉरेस्ट तिगांय कडेन वी आर फायलिंग विदीन 2 to 3 days. हाका जुलयान कितें मेजर तुमचें हें आसतलें ट्रस्ट आसतलो? जुलयाचो ट्रस्ट ताच्या खातीर आमची प्रिपेरेशन ऑलरेडी सुरू आसा. ते तुका हांव आत्तां ओपन करिना. परसों दिन भी एक मिनिस्टर आए थे कर्नाटक का, एक कनकुंबी में भी विजिट किया था. आपको क्या लगता है? वो मुझे पता नहीं कनकुंबी में कौन आया था कौन नहीं. कोरोना व्हायरसाचेर खंय कसले परिस्थितीक फुडो करपाची तयारी दवरल्या. कोरोनाचे 2 रुग्ण भारतात सापडलेत. गोव्यात काय खबरदारी घेतली जाणार? गोव्यात पूर्ण खबरदारी घेतलेली आहे. त्याबद्दल पूर्णतः काळजी आमचो ऑलरेडी आमच्याकडे आम्ही घेतलेली आहे. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी.